वास्को सुमार 40 रानटी झाडांची बेकायदेशीर कत्तल केली आसा। या संदर्भात रान खात्याक कळीत करतकर खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सुवातेची पळोवणी केली। या बेकायदेशीर कृत्याचेर कारवाय करपाक जाय म्हण थळावे सांगतात। RDX गोवा खातीर वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा। ही आमी काल फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान कंप्लेन लॉन्च केल्ली। सो त्या कंप्लेनी प्रमाणे आयज तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केल्लें आसा। हितून 40 झाडां जे रानटी झाडां फॉरेस्ट ट्री म्हणटात त्यो कटींग केल्ले आसा विदावट परमिशन। आनी आमकां हांगा आयकूंक येयलें एक कोण क्रिश्चन भाटकार आसा दिसता आनी लोकांचें म्हणणें आसा की ही मंत्र्याची प्रॉपर्टी म्हणून। हांवें सांगूंक सोदता कितें आयज हे जे जंगल इल्लेलें इतले वास्को सिटीन इल्लेशें जंगल उरलेलें म्हणटा आमी जितले खूब झाडां आसलेलीं इट वॉज ओन्ली वन ग्रीन फील्ड एक आसलेलें वास्कोन आनी तें सुद्दां आमचे कोणचे तरी एक पॉलिटिशनान मेळोन हें कापलेलें आसा आनी तें सुद्दां इल्लिगली विदावट परमिशन्स। सो हे जर पॉलिटिशियन्स अशें करपाक सोदता जाल्यार आमचें फ्युचर कितें इल्लिगल कामां प्लस अशें आयकता कित्याक हे सुद्दां जे फाटल्यान दिसता आमकां हील आसा पळय ते सुद्दां ते कटींग सुद्दां घालपाचो आसतलो तो फुडें ते सुद्दां इल्लिगली करतले। सो हे इल्लिगल कामान आमचो हातभार कित्याक आसपाक जाय पॉलिटिशन आमी कित्याक काडपाक जाय आनी प्लस अशें आयकलां कितें आमी प्लस तो रोड सुद्दां एक्सटेंशनाक मागता वायडनिंगाक जो ऑलरेडी एक रोड आसा हांगा तो आतां वायडनिंगाक मागता कित्याक जर तो वायडनिंग जायत जाल्यार म्हटल्यार तांकां व्हडलो प्रोजेक्ट घालूंक मेळटले अरावंड 300 फ्लॅट्स प्लस सुद्दां तांकां करूंक मेळटले ह्या प्रॉपर्टीन। सो इट इज टोटली इल्लिगल। हे अशें करतात कित्याक गोंयकारांक लागून न्हू भायल्या लोकांक लागून। गोंयकार कितें बेनिफीट आसा हितून जी झाडां आसलेली जी गोंयकार बरो एक स्वास घेताले हांगा हे वाड्या वयले लोक तेंचे सुद्दां हे पोटावाड येता हे कित्याक करपाक तेंच्यांनी अशें।